म्हजें नाव प्रकाश मार्टीस आणि हांव काणेजार फिरगजेचो. फाटल्या 20 वर्सांत हांव ह्या आत्तूरच्या पून शेतांत विविध मांडावळ्या विशयांत हांगासर अनाउन्स करच्या ह्या सेवेंत हांव वांटो घेवन आसा. आनी हांगासर हें काम करूंक आनी हें काम केल्ल्यान म्हाका मस्त तृप्ती भोगता. कित्याक म्हळ्यार विविध मांडावळ्यो आनी लोकांक कितें जागृतकाय तांणी सांबाळिचे त्या विशीं अनाउन्स करल्या वरवीं मस्त जाणांक हाचे तावन बरेंपण लाभलेलें कळटना आमकां आमी दिल्ल्या सेवेंत मस्त समाधान आनी तृप्ती भोगता. आनी तशेंच ही सेवा हांगासर दिल्ले वरवीं सान लॉरेन्साची बेसांवां खंडीत जावन म्हज्या जिवितांत सोडोवंक आसात. आनी हांगासरच येवन ही सेवा दिवया म्हणलो मनोभाव सोडोवंक आसा. आनी फाटल्या 19-20 वर्सांत हांव हांगासर मस्त रितीची बदलावण आयल्या आनी मस्त व्हड संख्यान हांगासर हरिहरीनी लोक येवन आसा आनी बरेपण जोडून आसा. देखून एक उलो म्हज्या तर्फेनी हांव दिवंक आशेतां आनी की व्हड संख्यान ह्या पुनशेताक सगळ्यांनी भेट दिवया आनी सान लॉरेन्साची मजत सदांच जोडून घेया म्हणून. आनी तुमकां सोमेस्तांक हे वार्षिक महापर्वेचे शुभाशय पाठयता. देव बरें करूं.